भाषिणी राज्य वर्कशॉप आय थिंक इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट टूल. आम्ही विकसित भारत घडयतले जाल्यार विकसित गोंय घडयतले जसे प्रधानमंत्री आणि मुख्यमंत्री उलो मारला जाल्यार लास्ट मायल प्रमाणे आम्ही लोकांकडे त्या खातीर पावपाक जाय. AI मिशनाच्या अंडर भाषिणी कडेन आमी MOU मारिल्लो आणि कन्वर्सेशनल आमी जे तरेन आमी म्हणटा कोंकणी LLM, the large language model which needs to come in, which allows you to get any language you speak in your local language. So ज्या तरेन आज वर्कशॉप आसा, इट्स फॉर डिपार्टमेंट्स, इट इज फॉर स्टार्टअप्स, इट इज फॉर मेनी पीपल who are the department directors and other people, because at the end of the day we need to collaborate. आम्ही each part पळयलो जाल्यार लास्ट मनशा कडेन पावपाक आमी जो ट्राय केला थ्रू गव्हर्नन्स मॉडेल. महिलां खातीर आमी महिला डिजिटल सशक्तीकरण केलें. त्या महिला डिजिटल सशक्तीकरण माध्यमांतल्यान वी एन्श्योर्ड दॅट द लास्ट पर्सन, रुरल एरिया स्पेशली, अंडरस्टँड्स हाऊ टू यूज अ स्मार्टफोन टू इन्क्रीज हर ओन कॅपेबिलिटीज. म्हणजे सेल्फ हेल्प ग्रुप आसा ती खंय विकू काय म्हणटा, मार्केट प्लेसान गेली, शी नोज हाऊ टू यूज मार्केट प्लेस, शी कॅन सेल अ प्रोडक्ट, शी नोज टू यूज UPI, शी नोज टू यूज Google Pay, she needs to use all those things which are there, makes her life more easier and allows her to earn more money sitting at home also. सो महिला डिजिटल सशक्तीकरण तसे करता असताना व्हेरियस गव्हर्नमेंट इनिशिएटिव्ह घेतात आणि आज AI आयल्ल्या खातीर भाषिणी बरोबर MOU करून आज वी वॉन्ट डिपार्टमेंट्स टू कम इन. ट्रान्सलेटर्स जेन्ना आमी मागतात जाल्यार आतां प्रिंटींग एंड स्टेशनरी खातें म्हजे कडेन आसा. ऑफिशियल लँग्वेजी कडल्यान आमी कोंकणी गॅजेट समज तयार करतले जाल्यार ऑफिशियल लँग्वेजीचे आपण ट्रान्सलेटर्स जाय. ऑफिशियल लँग्वेज इज बीन ट्रायंग couple of years now to empanel Konkani translators. But for whatever reasons, we are not getting Konkani translators who are being there, adaptively wanting to do this. Now imagine the same process done by AI, but translators are सध्याना and तो gap को AI fill up करता. When English departmental notifications of what they want to give gets translated into Konkani and we are able to upload it. तुमका एक सायकल दिता. सो इन ओवरऑल गव्हर्नन्स मॉडेल थ्रू चॅटबॉट और थ्रू वॉट एव्हर, एक शेतकरी भाव ताका एग्रीकल्चरा बाबतीत उलोवंक जाय, आमच्या नुस्तेकार भाव ताका फिशिंगाच्या बाबतीत कळपाक जाय, वेरियस स्किम्स ज्यो सरकाराच्यो आसा त्यो कश्यो पावंक जाय, त्यो समज कोणाक म्हायती मेळपाक जाय, दे कॅन टॉक इन देअर ओन लँग्वेज. कोंकणीतल्यान जाय जाल्यार ही इज ऑलरेडी नोईंग वॉट टू डू, ही कॅन कन्वर्स इन कोंकणी. ताज्या खातीर कोंकणी LLM इज बींग अ पार्ट. आयचो वर्कशॉप विल गिव अ लॉट ऑफ मोर थिंग्स ऑफ द एनहान्स कॅपेबिलिटीज हाऊ भाषिणी कॅन बी युज्ड along with this particular state of part to increase the governance model as far as G2C, government to citizen or citizen to citizen services are concerned. So आयचो वर्कशॉप इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. गोयच्या लास्ट मायलाक पावपाक प्रमाणे तातूंतल्यान आमचे कॅपेबिलिटीज युजिंग AI अंडर AI मिशन दॅट वी हॅव टेकन, which are various initiatives, out of which this is one of them. आणि स्किलिंग करताले स्टार्टअप्स कंपनीज VC व्हेंचर कॅपिटल सगळे आम्ही एक इकोसिस्टम जे तयार करता थ्रू गोवा AI मिशन. तातूंत आमची मायभास सांबाळून फुडें वचप हे खूब म्हत्वाचें. आणि मायभास सांबाळटले जाल्यार कोंकणी LLM येवपाची गरज आसा. कोंकणी LLM येतली जाल्यार भाषिणीचो MOU घेवन आमी फुडें वतात. आणि म्हाका दिसता बऱ्याच तरेन आमच्या मुख्यमंत्र्याक घेवन वी हॅव टुडे gone ahead with this, which will allow the people of Goa to talk in their language and get things moving. This is a proud moment, which will be a proud moment for everyone. We have asked our department along with the delegates of भाषिणी ज्याने स्वतः डेमॉन्स्ट्रेट करून दाखयलें की कितल्या बऱ्या तरेन इंग्लिशीन उलयल्ली गजाल कोंकणीन ट्रान्सलेट जाता. आणि जाता इतल्या बेगीन करून स्केल अप करून बेगीन करचो तांचे कडेन मागला, which will ease a lot of life and also make things better and a proud moment for every Goan. AI असताना आपुणूय आणि आपली मायभासूय इन्क्लुसिव्ह आसा.